भाजपाच्या गाभो समितीन उत्तर गोयचे उमेदवारी खातीर 4 नावां दिल्लीत धाडल्यात। हातूंत सध्याचे खासदार श्रीपाद नाईक हांचे सयत आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकर, दिलीप परुळेकर तशेंच आदले आमदार दयानंद सोपटे हांचो आस्पाव आसा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उत्तरेंतल्यान मंत्री श्रीपाद नायकाकूच उमेदवारी मेळटली अशी हिंट दिल्ली खरी, पूण भाजपाच्या गाभो समितीक मात 4 नावांचेर विचार करचो पडलो। 4 नावां मदल्या एकाचें नाव आतां फिक्स जातलें। हे नाव कोणाचें आसतलें हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष लागून उरलां। फुडल्या शिक्षणीक वर्सापासून 6 वर्सां वयल्या भुरग्यांकूच इयत्ता पयलेंत प्रवेश घेवपाक मेळटलो। केंद्रान सगळ्या राज्यांक तशी सुचोवणी दिल्या। पयलींत प्रवेश दिवपाच्या केंद्राच्या निर्णयाची गोंयांत 2026-27 वर्सा जावये अंमलबजावणी। सध्या गोंयच्या शाळांत नवे शिक्षणीक धोरण राबोवपाचेर चर्चा आसा। शिक्षणीक धोरणाच्या अंमलबजावणी खातीर अर्थसंकल्पात तरतूद केल्या। नवे शिक्षणीक धोरण टप्प्याटप्प्यांतल्यान लागू जालें। पणजेत चलपी स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून परत एक फावट टेम्पो मातयेत रमलो। आझाद मैदाना लागसार जाल्ल्या ह्या अपघातात कोणाकूच जिवीतहानी जावना। मात स्मार्ट सिटीचे काम करपी ह्या कंत्राटदारान सुरक्षेच्या दिश्टीन कसलीच उपाय येवजण करूंक ना अशे आरोप करीत थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। स्मार्ट सिटीच्या ह्या कामाक लागून पणजेकारांक भुल्लाचो लेगीत खूब त्रास सोंसचो पडटा। तेन्ना सरकारान उदरगतीची कामां करतना लोकांच्या भलायकेचो तरी विचार करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या। सोमारा वाळपय ते रेडेघाट वाठारांतलो रस्तो हॉट मिक्सिंग करपाच्या कामाक सुरवात जाली। हे कामाचो शुभारंभ पर्येचे आमदार दोतोर देविया राणे हांच्या हस्तुकी जाले। सुमार 3 कोटी 30 लाख रुपयाची निधी हे कामा खातीर मेळ्ळ्या अशें आमदार देविया राणे हिणें सांगलें। सरकारान रेंट अ कॅब टॅक्सिंग खातीर नेम बदलपाक जाय अशी मागणी बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान केली। टॅक्सी भाड्यान दितना रेंट अ कॅबाच्या धन्यान एक ड्रायव्हरूय दिवचो अशें चर्चिलाचें म्हणणें। मांडवी पुलाचेर जाल्ल्या अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या टॅक्सीच्या धन्याचेर खर कारवायेची मागणी तांणी केल्या।
दिवचल साखळे रस्त्याचेर मिनी पिकअप उलटी जावपाची घडणूक घडली। आयतारा सांजे सरवण वाठारांत घडिल्ल्या ह्या अपघातांत 5 जण जखमी जाले। जिवीतहानी मात टळ्ळी। डुकरकोण सावड्डे वाठारांतलो रस्तो अशीर आनी धोकादायक वळणां आशिल्ल्यान येरादारी खातीर घातक जाला। जाल्यार ह्या रस्त्यांचेर अपघाताचें प्रमाण वाडतच आसा। देखून कुडचडे येरादारी पुलीस अधीक्षक विजेंद्र कवळेकर, सावड्डे पंचायतीचे पंच संजय नायक हांणी पळोवणी केली। पळोवणी केल्या उपरांत रस्त्या कुशीक बेगोबेग रिफ्लेक्टर बसयतले, जेणे करून अपघाताचें प्रमाण कमी जातलें, अशें पुलीस अधीक्षक विजेंद्र कवळेकर हांणी सांगलें। नुस्तेमारी व्यवसायाचेर देशभरातले कितलेशेच ल्हान ल्हान रापणकार निंबून आसात। ह्या रापणकारांक तांचो व्यवसाय करतना सरकार पावण्यावयल्यान येवजण्यांचो लाव मेळपाक जाय। दुबय आबुधाबी WTO वतीन MC13 ह्या परिशदेचें आयोजन केलां। हातूंत वेगवेगळे देशकार वांटेकार जाल्यात। भारताचो वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांणी ह्या परिशदेंत वांटो घेतला। जाल्यार गोंयचो रापणकारांचो एकवटाचो निमंत्रक ओलांसियो सिमोईश ह्या परिशदेंत वांटेकार जाल्यात। नॅशनल फिशरमॅन फोरमा वतीन रापणकाराचे प्रश्न मंत्री गोयल हांणी ह्या परिशदेंत मांडचे म्हणून तांकां पत्र केलां, अशी म्हायती ओलांसियो सिमोईश हांणी ह्या वेळार तांकां केली। साजुजेदी आरियाल वाठारांत शिवजयंती दिसा 2 पंगडां मदीं वातावरण बरेच तापिल्लें। ह्या संदर्भात 20 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्ले। सरकारान हे गुन्यांव फाटीं घेवचे न्हय अशी मागणी करीत शिवप्रेमींनी सोमारा दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन भेटयलें। मंगळारा दिल्लीत काँग्रेसीच्या छाननी समितीची बसका जावपाची आसा। ह्या बसकेत गोंयच्या लोकसभा उमेदवाराच्या नावांचेर शिक्कामोर्तब जावपाची शक्यताय आसा। खासा गोपांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उत्तर गोंयांतल्यान रमाकांत खलप आनी विजय विखे, जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान फ्रांसीस सार्दिन आनी कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस ह्या नावांचो आस्पाव आसा। ह्या 4 नावांपैकी 2 उमेदवारांच्या नावांची अधिकृतरित्या घोषणा जातली।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. सोमारा पर्वरी कदंबा डेम्पो लागसार उबी दवरिल्ल्या किया गाडयेक उजान अचकीत पेट घेतलो. उजो कसो लागलो हाची म्हायती मेळूंक ना, पूण उजो लागिल्ल्यान पुराय गाडी लासून गोबर जाली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावं ना. रगाडा न्हंयचें उदक प्रदूषित जाल्ल्यान साकोर्डेचो लोक तिडकल्यात. न्हंयचें उदक प्रदूषित जाल्ल्यान पंचायतीन लोकांक टँकरान उदकाची पुरवण करची अशी मागणी लोकांनी केल्या. हे विशीं तांणी पंचायतीक निवेदन दिलें. ह्या न्हंयचें उदक प्रदूषित जाल्ल्यान साकोर्डेचे लोक तिडकल्यात. न्हंयच्या प्रदूषणाचो विशय पंचायतीन बेगोबेग सुटावो करचो, ते भायर नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचेर कारवाय करची, तशेंच थळाव्यांच्या सामकार उदकाची टेस्टिंग करची अशी मागणी तांणी केल्या. फोंडे म्हालांतल्या साफा मस्जिदी भायर आशिल्ल्या तळयेचो कथडो परतून कोसळ्ळा. राष्ट्रीय महामार्गा वयल्यान वचपी जड वाहनांक लागून मस्जिदीचो वाठार हालता. हांचो मार बांदावळीक बसता. ताकाच लागून कांय कडेन वेरो गेल्यात. पुरातत्व खात्यान कोसळिल्लो कथडो परतून बांदपाक सुरवात केल्ल्याचे मस्जिदीचो अध्यक्ष सांगता.
अमृत भारत स्टेशन येवजणेवरवीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशभरातली 2000 रेल्वे स्थानकांचे नूतनीकरण करपाक 41,000 कोटीचो निधी मंजूर केला. हातूंत 554 रेल्वे स्थानकांचो आनी 1,500 रेल्वे पुलांचो विस्तारीकरणाचो आस्पाव आसा. ह्या येवजणेवरवीं दक्षिण गोंयच्या वास्कोच्या रेल्वे स्टेशनाचे 85 कोटी रुपया खर्च करून तशेंच 95.6 कोटी रुपया खर्च करून कुडचडे काले रेल्वे स्टेशनाचे नूतनीकरण जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या कामाचो आयज शुभारंभ केलो. ह्या वेळार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं माध्यमांतल्यान तांणी देशवासियांक संबोधीत करून ह्या उपक्रमाची म्हायती दिली. स्वताच्या 4 वर्सां पिरायेच्या चल्याचो खून केल्ल्या खातीर दुबावीत सुचना सेठ हिच्या पुलीस बंदखण न्यायालयान 10 दिसांनी वाड केल्या. तशेंच सुचनाची मानसीक वैजकीय तपासणी जावची म्हणून सुचनाच्या बापायन न्यायालयांत अर्ज केल्लो. ह्या अर्जा विशींचो निर्णय बाल न्यायालयान 28 फेब्रुवारी मेरेन राखून दवरला. टीम इंडियन चौथे टेस्ट मॅचीत इंग्लंडाक 5 विकेटींनी हारयत 5 मॅचींची टेस्ट माळ 3-1 अशी बोलसाद घाली. फाटल्या 12 वर्सां घरच्या मैदानाचेर भारताची ही सेगीत 17वी जैत जावन आसा. संगीत मळार खास करून गझल गायनाच्या मळार आपल्या योगदाना खातीर नामना मेळिल्लो भारतीय गझल आनी प्लेबॅक गायक पंकज उधास पिरायेच्या 72व्या वर्सा संवसाराक अंतरला. 1980 तांणी आपलो गझल आल्बम आहत प्रदर्शीत करून आपली कारकीर्द सुरू केली आनी फुडें जायते हिट रेकॉर्ड करून नाशा आनी शगुफ्ता ह्या आल्बमा वरवीं संगीत मळार एक तांणी छाप सोडिल्लो. CRZचे उल्लंघन करून सील केल्ले आस्थापनांचेर उपाय काडपाचो यत्न करतले अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराचें म्हणणें. CRZचे उल्लंघन करून सील केल्ल्या आस्थापना बद्दल आमी संवेदनशील आसाच, मात कितले गोंयकार ती आस्थापना चलयतात होवूय एक प्रश्न आसा अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा म्हणटा. हे सगळें सांबाळून आमकां पर्यावरण संरक्षण कायद्याचें पालन करचें पडटा अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराचें म्हणणें.
ज्या सहकारी बँकेनी ठेवीदारांचे पैशांचे गुड्डुले साव केला अशी बँकेकडल्यान पैसे फारीक करून ठेवीदारांचे पैसे परत करतले. बुडीत बँकेकडल्यान डिसेंबर 2024 मेरेन पैसे फारीक करपाची मोख सहकार खात्यान दवरल्या अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. तशेंच सहकार बँकेनी फेक रिणाचो व्यवहार आनी हेर गैरकारभारांचेर सहकार खाते कारवाय करतले अशी माहिती मंत्री सुभाष हांणी दिल्या. बोंडवेल तळ्याच्या उदकांची पातळी गिमात आटपा सारखी ना. तळ्याचे उदकाचे वाल्वांक यान फुडें कोण हात लावचो ना हाची आमी जतनाय घेतल्या. बोंडवेल तळें पुनर्जीवीत करून सांताक्रूज वाठारांत शेताचो मळो फुलोवपाचो आमचो यत्न आसा अशें थळावो आमदार रुदोल्फ फर्नांडिसान सांगलें. सोमारा NSUI वांगड्यांनी गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या कार्यालयात वचून कार्यकारी संचालकाच्या दारा भायर रावन बोवाळ घालो. राष्ट्रीय खेळा सर्तीत व्हॉलंटियर म्हणून काम केल्ल्या भुरग्यांक अजून पैसे दिल्ले ना. याच संदर्भात 30 भुरग्यां सयत NSUI अध्यक्ष नौशाद चौधरी गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या कार्यालयात गेलो. 450 कोटी राष्ट्रीय खेळा सर्तीत घेवन घोटाळो केला आणि भाजप पक्ष भ्रष्टाचाराक तेंको दिता असो आरोप NSUI अध्यक्ष नौशाद चौधरीन केला. सहकार मळार बरी कामगिरी करपी मनशांचो भोवमान करपा खातीर दर वर्सा सरकार सहकार क्षेत्रांतल्या वेगवेगळ्या विभागात पुरस्कार दिता. अंदूचे सरकार पुरस्कार जाल्यार सत्कार मुर्तीचो नामां सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी जाहीर केल्या. दिवचल शारांतल्या बोड्डे वाठारांत लोकवस्ती लागीं पट्टेरी वाघाचो वावर आशिल्ल्याची म्हायती आसा. गोठण वाठारांत भर रस्त्याचेर कांय जाणांक ह्या वाघाचें दर्शनूय जालां अशें कळटा. वाघाच्या वावराक लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. ह्या वाघाचो बंदोबस्त करपा खातीर रान खात्यान पावलां उखलची अशी मागणी लोकांनी केल्या.
शिक्षण अर्धवट सोडून कामाक वचपी तरणाट्यांक भायल्यान शिक्षण घेवपाची संद उपलब्ध करून दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. गोंयच्या दर एका घरांत एकलो तरी पदवीधर आसपाकूच जाय ते नदरेन सरकार वावुरतले. भविष्यात गोंय विद्यापीठात लेगीत अशे तरेचो अभ्यासक्रम सुरू करपाचो आपलो विचार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे. परवळे पंचायतीच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो. मोर्जे वाठारांतल्या भटक्या गोरवां आड थळाव्या पंचायतीन कारवाय सुरू केल्या. रस्त्यार सोडिल्ल्या गोरवांक थेट गोशाळेत सोडटले, तांकां परत हाडपाक मेळचे नात अशी शिटकावणी सरपंच मुकेश गडेकर हांणी दिल्या. मये शिकेरेच्या गोमंतक गो सेवक महासंघ या गोशाळेत सोडपा खातीर मोर्जे पंचायतीन खासा कबलात केल्या. गोरवाचे धनी गोरवांक रस्त्यार सोडटात, हाका लागून हो निर्णय पंचायतीन घेतला. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.